देवासो मोक्तो बोर्तो आटपूं जायना कसो संत्राळी गुण पाताळी नाकिते ताकासरी देवासो मोक्तो बोर्तो वर्णुं केदी कस्तोसो संत्राळी गुण पाताळी नाकोणुं ताकासरी बेतेमाच्या गोरवा गोट्यांक सूर्यो उदेला बेतेमाच्या गोरवा गोट्यांक सूर्यो उदेला मोर्येद्वारी या संसारी काळोखी प्रकाश पांकला मोर्येद्वारी या संसारी काळोखी प्रकाश पांकला देवासो मोक्तो बोर्तो वर्णुं केदी कस्तोसो संत्राळी गुण पाताळी नाकिते ताकासरी Guruvoyami Salya Melya Guruchak Balkak Nama Sarvoyami Salya Melya Guruchak Balkak Nama Gavyang gayan Anburvyachi Nakonus Akasama Gavyang gayan Anburvyachi Nakonus Akasama Devaso मोक्तो बोर्तो वर्णुं केदी कस्तोसो संत्राळी गुण पाताळी नाकिते ताकासरी देवासो मोक्तो बोर्तो वर्णुं केदी कस्तोसो संत्राळी गुण पाताळी नाकोणुं ताकासरी मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र दिसा सुमयेच्या हाजरपणांत आमी आसा आमचो देव आमचो सुमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा देवाचें प्रतिरूप तो देवाच्या मोगाचें रूप तो जावन आसा जुआंव सोवांचेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो आमची सोडवण करच्याक आमची बाचावी करच्याक आनी त्या देखून देव आमच्या मोगान भरलो देव आमच्या मोगान पिसो जालो आनी ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ताणें ह्या संवसारी धाडलो आमचे संगत आसच्याक आमचे संगत जियोवच्याक मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी गायिल्लें तें गीत भोव सोबीत उतरांनी विणलेलें जावन आसा मोग देवाचो मोग तो व्हरतो वर्णोग केदिंगस नोजो ऊस अंतराळी गुंड पाताळी ना कितेंच ताका सरी मोग देवाचो मोग तो व्हरतो वर्णोग केदिंगस नोजो
ऊस अंतरळी गुंड पाताळी ना कोणसू ताका सरी. वै मोगाच्या भवानी बहिणी, देवाच्या मोगाक या संवसारांत कितेंच सरी करूंक जायना तितलो देव म्हजो आनी तुमचो आमचो हरी एकल्याचो मोग करता. आनी ताच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. आनी ह्या जेजूच्या जल्माचे फेस्त आमी आचरण करता, आमी संभ्रमता. देव मनीस जाल्लो, आमचे मदें जियोंक आयिल्लो आनी त्या देखून आमचो देव आमचे सांगता आमच्या सुखा दुखान हर एक घडी आसा. आनी तसो देव ह्या घडये भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या देखून एक घडी भर आमचे तकले आमी बागावया. आमच्या काळजाचो नामान आराधान त्या सोम्याक आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमची तकली आमी बागावया. कितली बागी आमी, कितली वर्ती. आमचो देव मनीस जाल्लो, तो बळवंत देव आमचे सांगाता देवांक आयिल्लो, आमचे सांगाता हर एका घडये रावचो. आमी ताची आमी आमची हर एकल्याची जतन करचो. तो देव आमच्या मुखार आसा. तर त्या सोम्याक, त्या देवाक आमी नामान करया, त्या देवाक आमी अरदान करया, त्या देवाची स्तुती आमी करया. मोगाल भवानी भयणी, तुमची जबाब अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन आमचो मोग करूंक मनशा रूप घेवन तूं ह्या संवसारान आयिल्लोय. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुजें दैवीकपण जाणून मनशापण घेतलें, मनशा सांगता जियोच्या खातीर. ह्या खातीर आमी तुका अरदान करता. अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू ह्या संवसारांत तूं जियेतना हर एकल्याची दुखां तूं बसलय, हर एकल्याच्या कश्टांक तूं पावलय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत बरें करीत तूं मुखार गेलोय. सोम्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या हर एक घडये आमचे संगत आसाय. इम्मानुएल देव आमचे संगता आनी तूं मनीस जाल्लोय आमचे संगता रावच्या. आमची दुखां बुसताय, आमच्या सुखा दुखान हर एका घडये आमच्या बगलेक रावताय. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तूं एकलोच बळवंत व्हरतो देव, तुजे बघा दुसरो देव आमकां ना. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तूं जिवो देव, जिवंत देव. आमकां हर एक घडी पळोवचो, आमचो जतन करचो तो देव. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तुमकां कोणायकी उलय कुर्सूंक जाय जाल्यार आमी कुर्सियान तीस जबाब दिवया. ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत तावन आमी नामान अरदान आमी स्तुती गावया. मोगाचे न्हू सोम्या जेजू फाटल्या 2000 ताचे 6 वर्सां पवीस सभेक आमकां सांबाळलाय. पवीस सभा म्हणल्यार आवयच्या पासलेंत वाडोवंक कश्टा अनवरां मदें ह्या पवीस सभेक तुवें मुखार व्हेलाय. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. ह्या कश्टांच्या वेळार आमच्या राज्यांत, आमच्या देशांत आमचो भावार्थ तो परगट करूंक, आमचो भावार्थ जियोंक, आमच्या भावार्थाक साक जावन रावंक कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो आमच्या बगलेक आसाय. त्या देखून अरदान आनी नमान तुका सोम्या जेजू. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचो सोमी आमच्या संगत आसा. हर एक घडी आमच्या बगलेक तो रावता. आमी एकसूर न्ही, आमकां तो सानिना. प्रत्येक जावन आमच्या कर्नाटकाच्या पार्लिमेंटांत थंयसर एंटी कन्वर्शन बील कालचे परच्या दिसा मंडन काल आनी आज ताचे वयर तर्क चलोवन आसा. सत कितें तें उगडापे येवंक सोमी, आमचो सोमी, त्या सोमयाक परगट करचें, त्या सोमयाक आमी जियोवचे, ते आमचे हक्क, ते आमकां संविधानान दिल्ले हक्क, हे हक्क हर एकल्याचे. आनी त्या देखून तो सोमी आमचो बळवंत रक्षक, आमचे बगलेक आसो, आमचे सांगत आसो, आमकां सांडून घालनातलो सोमी आमचो तो जावन आसा. त्या तो सोमया कडेन एक घडीभर मौनपणी आमचे दोळे आमी धांपया. भवार्थाच्या दोळ्यांनी त्या जेजूक आमी पळोवया.
त्या जेजूकडे एक घडीभर आम्ही मौनपणे उलवया. सगळे आमचे सुख दुःख कष्ट अनवरा सगळे समस्या त्याच्या पांयात आमी समर्पण करूया. प्रत्येक जावन आमच्या राज्याक थंयसर विधानमंडळांत थंयसर बसून हो विशय तर्क चलोवच्या हर एकल्याच्या मतींक तुमी उजवाद दिवच्या खातीर इतली वर्सां त्या पवित्र सभा म्हणल्यार आवयच्या जतनेक आमी वाडल्या. त्या आवयन न्हय आमकां मात्र हर एकल्याक सांबाळना, हर एकल्याची जतन केल्या, हर एकल्याच्या गरजांक ती पवित्र सभा पावल्या. आणि त्या देखून त्या पवित्र सभेक तो मान गौरव दिवंक आनी पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसल्या त्या जेजूक वळखूंक त्या जेजूची सुवार्ता सगळ्यांनी इतलेली परगट जावच्याक त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो आमकांत आमी त्या सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. त्या सुमया कडेन आमी मागया. सुमी आमचें बळ, सुमी आमची सकत, तसो आमचो देव, तसो आमचो बळवंत देव. मोगाच्या बाबा आनी भयणी ते देखून एक घडी मौनपणी त्या सुमया कडेन आमी उलोवया. इसाया प्रवादी अध्याय 33 वाक्य 1 म्हणटा, पळया एक रायकुंवार येतलो, प्रमाणीकपणान तो रासवर चलयतलो आनी ताचे पुढारी नितीन अधिकार चलयतले. तांचे मदलो हर एकलो वादळा वेळार एका निवाऱ्या सारको, पावसा वेळार एका आसऱ्या सारको, सुक्या गांवांत उदकाच्या वाळा सारको, दपठाल्ले भंयत खडपाचे सावळे सारको जातलो. तेन्ना पळयतल्याचे दोळे आनीक दामचे नांत आनी आयकतल्यांचे कान चतुर जातले. वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी, सुमी ह्या संवसाराक येता आसतना कितें घडटा तो न्यायनितीचो राज, तो न्यायनितीचो देव, न्यायनितीन चलयतलो तो देव जावन आसा. आनी त्या देखून वारें वादळ थंड करचो, पावसा वेळार आरश्या सारको, सुक्या गांवांत उदकाच्या वाळा सारको, दपटल्ले भंयत खडपाचे सावळे सारको तो आमचे संगी आसलो जाल्यार जाता. मोगाचेनो आमचे संगी आसतना त्या देखून त्या सुमयाचेर आमी पातयवया, त्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरया आनी आमचे सांगाता आमचो इम्मानुएल आसा म्हणलें वळखून ताका आमी आराधन करून आमी घव्यां गीत अर्गां दिवया. आमी सुमयाक अर्सिया. वैमोगाच्या भावा आनी भयणी आमी अर्गां दिवया, कित्याक तो आमचे सांगात आसा. आमचें बळ, आमची सकत, कोणी आमचे विरोध उलोवंक पुरो, कोणी आमचे विरोध रावंक पुरो, कोणी आमचे विरोध कानून हाडूंक जावंक पुरो, पूण सुमी आमचें बळ, सुमी आमची सकत, सुमी आमचें तें भद्र खोटें जावन आसा. सुमया मुखार कोणूच रावंक शकना. मोगाल भावा आनी भयणी, आनी त्या देखून त्या सुमयाचेर पातयेन दवरया, त्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरया, त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्सिया, ताका आमी ओर्नोन गव्यां गीत. दोव्या करतल्यांत पाण संको 7-7. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया सौम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उसायेता देव आमचे मागणे आयकता, उसायेता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबावुडया. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबावुडया.
कसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या इस्रायेलासो देव खंडिती दाना इस्रायेलासो देव खंडिती दाना विस्तार पर चेक ताचे केदी सांडीना विस्तार पर चेक ताचे केदी सांडीना देखून अर्गाता कासस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या देखून अर्गाता कासस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या कसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या कसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या तासो विश्वासी मोग सस्नाक तक्ता तासो विश्वासी मोग सस्नाक तक्ता आमका आपयलोलो सोमी आमका सांबाळता आमका आपयलोलो सोमी आमका सांबाळता देखून अर्गाता कासस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या देखून अर्गाता कासस्ता ससना उपकारता सो बाबुड्या अर्गा दिया आम्ही सौम्या कसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या कसिया महिमेकाचे आम्ही गीता गाव्या हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुम्यांचेसो या घडी आम्ही तुझ्या Hallelujah. मुखार आसां Hallelujah. सुम्या. Hallelujah. तू आमचो देव, तू मनीसलो इम्मानुएल, आमचे संगतार देव तू जावन आसाय. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमन करता, तुका आमी स्तुती करता. सुम्यांचेसो तू आमचे संगत आसाय. आमच्या सुख दुखान कष्ट अनवरांनी हर एक घडी आमच्या बगलेक तू आसाय सोम्या. तू आमचे धैर्य, तू आमचे बळ, तू आमची सकत, तू आमच्या जिविताचे सर्व सोम्या. तारकून आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता, तुझी आमी स्तुती गायता सोम्या. आमचे संगत राव सोम्या, आमचे संगत हर एक घडी राव सोम्या. आमच्या हर एकल्याची मत उजवाडाय सोम्या. दिसपते आमच्या जिवितान तुका साथ जावन रावंक आमकां करपा दी सोम्या. प्रत्येक जावन आज आमी तुका आराधन करताना आमच्या राज्यांतल्या मंत्रीक, आमच्या राज्यांतल्या शासकांक हर एकल्याक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या. जगतो निर्धार करून तांच्या मदीं उस्वाद दी सोम्या. तुझ्या तांच्या मदीं उस्वाद दी सोम्या. तू आमचे सांगत आसलो, आमकां बरें केल्लो देव, वायट केल्लो देव न्हय म्हणलें ताका वळखून तांच्या मदीं उस्वाद दी सोम्या. उस्वाद दी सोम्या. उस्वाद दी सोम्या. आपोर सोम्या. आपोर सोम्या. हर एक तुझी कृपा, तुझी सकत ह्या घडी तुझ्या पवित्रताचेर वच सोम्या. आमा सोमेश ताचेर वच सोम्या. तुझ्या जल्माचो संतोष आमकां शांती समाधान तुका जावं मान आनी आराधन, तुका जावं नमन आनी वगळा, तुका जावं स्तुती सोम्या. जेसू आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो, आमचो देव मनीस जालो. एका गोरवांच्या गोट्यांत, एका गोरवांच्या गावनेर थंयसर मनीस जालो. दुर्बळ जावन दुर्बळकायेंत थंयसर जल्मालो. एक आमी पातकी, आमच्या पातकी सैमांत सैम आनी ह्या पातकी सैमाक उजवाड दिवंक, ह्या पातकी सैमांतले भायर आमकां कारचो एक संकेत जावन
त्या मेळेपणांत त्या गोरवांच्या गोट्यांत थंयसर जल्मालो. दुसरें जावन आसा आमचे सांगाता वळखूंक आमी दुर्बळे सांगाता एक जावंक आमचो देव आमचे सांगाता आमच्या सुखा दुखान कश्ट आनवारांनी आमच्या बगलेक आसा म्हणलें तें दाखोवच्या खातीर देव मनीस जालो आमचे सांगाता रावोंक. कश्ट तेल्या सांगाता निर्गतिकता सांगाता विविध तरांचे रुधान बगतले सांगाता आनी एंत ताचे मिसान म्हणून ताणें वळखून घेतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी वो देव आमकां हर एक लागीं बरें करता, बरें करीत तो मुखार वेता हर एका दिसा हर एका घडये. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून देव मनीस जालो. ह्या दिसांनी हांवें वाचलें एक घडीत म्हाका उडास घेता. एका व्हडली कंपनी आनी ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार त्या कंपनींत हर एक वर्सा एक लॉटरी ड्रॉ करतले आनी थंयसर लगभग 300 जण नौकर काम करतले आसले. आनी ह्या सकड नौकरांनी काम करतल्यांनी थंयसर $10 दिवंक आसले. ह्या लॉटरेचें इनाम जावन वा इनाम न्ही ताची मोल जावन $10 दिवंक आसले. आतां हे सगळ्यांचे $10 300 जणांचे सांगाता पडटना 3000 आनी कोण पळय जिखता ताका हे $3000 वेतले. अशें हर एक वर्सा थंय घडोवन आसलें. आनी तो दीस उदेलो लॉटरी काडचो आनी थंयसर आयिल्ले सगळे तांणी $10 दिवन टिकेट काडली आनी त्या घडये त्या ड्रॉक राखून रावले. आनी थंयसर ड्रॉ करच्या पयलें एकल्याचें 300 जण आसले ताजे एकल्याचें नांव बरोवंक आसलें. हर एकल्यानी एकल्याचें नांव बरोवंक आसलें. आनी कोणाचें नांव तांदूळ लॉटरेंत येता तांणी तांचें नांव बरोवन घालचें जालें आनी कोणाचें नांव येता तांकां तें इनाम वेतलें. आनी सगळे आयले नांव बरोवंक सुरू केलें आनी त्या बॉक्स एक डब्बो दवरलो त्या बॉक्सान घालें. पूण एक तरणाटो नांव बरोवंक वेताना ताच्या मतीन बगलेंकय आमच्या ऑफिसांत काम करची ती स्त्री ती दुर्बळी स्त्री तिचो पूत हुशार ना, घोव तिका ना आनी ह्या पुताक ऑपरेशन आसा, कर्ज आसा, पयशे जायचे तिचे कडेन कांय ना. हांवें म्हजें नांव बरयल्यार तिचें नांव येवचें तें चुकता. त्या देखून हांव म्हजें नांव बरयना. अशें नांव येतात म्हणलें शुवर नासलें जाल्यार तो म्हणटा हांव म्हजें नांव बरयना, हांव तिचें नांव बरयतां. तिचें नांव बरोवन हांव त्या डब्यान घालतां. आनी त्याने ह्या तरणाट्यान तिचें नांव बरयलें थंयसर दवरलेल्या त्या बॉक्सान घालें. आनी अशें सगळ्यांचें नांव बरोवन जाल्या उपरांत लॉटरी काडचो वेळ आयलो आनी एक नांव त्या बॉक्सांत हांव काडलें आनी नांव काडटना त्या स्त्रियेचें नांव आयलें आनी त्या स्त्रियेचें नांव आयलें आनी स्त्रियेचें नांव येताना ह्या तरणाट्याक इतलो संतोश जालो आनी थंयसर आसल्या सगळ्यांक संतोश जालो, ताळयो पेटलो. आनी ही स्त्री दुर्बळी धांवली की स्टेजीक वचून आपणाक मेळिल्लें तें इनाम $3000 तिणें खावन गेलें की संतोशान आनी ती घरा गेली की ह्या तरणाट्याक मस्त दादोसपण बगलें की हांवें तिचें नांव बरयल्लें, तिणेंय तिचें नांव बरयल्लें जावंक बरो आनी त्या देखून तिका इनाम मेळ्ळें म्हणून. आनी अशें थोडो वेळ जालो ताजे उपरांत कार्यक्रम आसले, ताजे उपरांत थंयसर जेवण आसलें आनी ह्या तरणाट्याक एक क्युरियोसिटी आयली गे, एक मोतीक एक चिंताप आयलें गे. हांव बॉक्सांतलें आनी एक नांव काडून पळयतां कोणाचें येता की पळया म्हणून. थंय आसलो बॉक्स आनी एक नांव काडलें गे परतून त्या स्त्रियेचें नांव आनी एक नांव काडलें गे आनी एक नांव काडटना परतून त्या स्त्रियेचें नांव आनी एक नांव काडलें गे. अशें एका उपरांत आनी एक नांव काडून येताना सगळ त्या बॉक्सान घालीं नांवां त्या स्त्रियेचेंत आनी तो ताका बगलें गे. हांवें मात्र न्ही थंयसर आसलेल्या सगळ्यांनी तिचे थंय तांकां बिरमत आसली, तिचे थंय बरें मौन आसलें आनी त्या देखून ह्या क्रिस्मसा वेळार ती कानीक तिका पावाचे तिका वसा जाय म्हणलें तांची आशा आनी त्या देखून हर एकल्यांनी त्या बॉक्सांत आसलीं सगळ नांवां त्या स्त्रियेचीं 300 जाणांनी तिचेंत नांव बरयलें आनी तें इनाम तिका मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचो देव आमचे सांगात आसा, कश्टातल्या सांगात आसा, दुर्बळ्यां सांगात आसा, निर्गतिकां सांगात आसा, रडतल्या सांगात आसा, हर एकल्या सांगाता आमचो देव आसा. त्या देखून तो इम्मानुएल आनी त्या देखून आज आमचो देव न्हय त्या पर्वतार न्हय त्या
तेंपलान मात्र न्ही त्या रान गोड्यांनी न्ही आमचो देव आमचे सांगता मनशां सांगता आसा मनशां सांगता तो जियेता हर एकल्याच्या सुखा दुखांत आमकां तो मेळटा त्या देखून आज आमच्या देवाक आमी भेटोवंक पयिल्लें आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांतय तो आमकां भेटोवंक जाय आमच्या शेजाऱ्यांतय आमकां तो भेटोवंक जाय कश्टांतल्या सांगात आमकां तो भेटोवंक जाय निर्गतिकांतल्या सांगाता भेटोवंक जाय गरजेवंत सांगाता आमकां तो भेटोवंक जाय तसल्या सांगाता असल्या हर एकल्या सांगाता मनीस जाल्ल्या देवाक आमी पळोवंक शिकाय जाय वळखूंक शिकाय जाय आनी तो वळ मात्र आमचें जिवीत मोगाचें न्हू सार्थक आमचें जिवीत नंदन जाता म्हणयेत त्या देखून असलें आमकां जाय जें त्या देखून नातालां फेस्त जेजूच्या जल्माचें फेस्त असलो संदेश आमकां येता ल्हान भुरग्यांतय ल्हान भावा भयणींतय कश्टांतल्यांतय जेजू म्हाका मेळ्ळो म्हजो जेजू म्हाका मेळ्ळो थंयसर तो बाळ जालो थंयसर तो जल्मालो आनी आज थंयसर तो आमकां मेळटा कश्टांतल्या सांगता निर्गतिका सांगता दुर्बळ्या सांगता गरजेवंतांनी तो आसा आनी थंयसर तो आमकां मेळटा आनी आमकां भेटता मोगाल भावन आनी भयणीनो हें आमी समजा जाय हें आमच्या जिवितांत आमकां बघा जाय त्या देखून आमकां आमच्या दिसपट्या जिवितांत स्वार्थ न्ही बदलाक आमकां एकामेकाचें बरेंपण आसा जाय आनी एकल्याच्या गरजा पयलें आमच्या कुटुंबांत एकलो आनी एकल्या खातीर आनी एकलो सगळ्यां खातीर असलें चिंतप आमच्या कुटुंबा भितर आसा जाय आनी आमी एकामेकांतय त्या जेजूक भेटा जाय आमच्या जिवितांत त्या देखून एकामेकाचो हुस्को एकामेकाचें बरेंपण आशेवचें असलें बरें मन स्वार्थी न्ही असलें बरें मन आमचें थंय हर एकल्या त्या आसा त्या देखून जेजून तो म्हणलें म्हज्या नांवान एक कप शेळें उदक तुमी दिता जाल्यार म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान बाबाक तें म्हाका दिल्ल्या बरें जेजूक दिल्ल्या बरें कित्याक तसल्यांतय तो जेजू मेळटा तसल्यांतय जेजू आमकां भेटता सिराकाचो पुस्तक अध्याय 25 वाक्य 1 थंयसर बरोवपी म्हणटा 3 विशय पसंद देवाक आनी मनशाक कितें पसंद गे खंयचे ते 3 संगती एक बाबा मदें एक मन आमी एका मनाची एका काळजाची जावन आसचें दुसरें शेजाऱ्या मदें इश्टगात आनी एक आमच्या शेजाऱ्यांतय तो संबंध तो बरो आसा जाय आनी तिसरें संतोषान सांगाता जी येतली घोव आनी बायल म्हणटा एका घराच्या पाक्या भितर घोव आनी बायल संतोषान जी येतली आनी त्यो 3 संगती पसंद म्हणटा कित्याक आज असल्यांतय जेजू आमकां बेळाचे आमच्या घरा भितर आमच्या शेजाऱ्यांतय आनी सगळ्यांतय आमी एकामेका भाव आनी भयण वळखतली आमी जावन जिवन एकामेकांतय त्या जेजूक आमी पळोवंक जाय त्या जेजूक आमी मेळोवंक जाय कित्याक देव मनीस जाला जाल्यार त्या खातीर आमच्या सांगात रावच्या तर एक घडीभर आमचे दोळे धांबया मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या उधारे आमी दवरया तेच मनीस जाल्ल्या त्या देवा मुखार आमी आसाव ताचें देवपण ताणें सांडलें ताची वडपण ताणें सोडलें ताची रावळेर ताणें सांडलें ताची ग्रेस्त मुस्तायकी ग्रेस्तपण ताणें सांडलें दुर्बळकाय वेंगली आमचे सांगता आपणाक वळखुंच्याक आमचे सांगता आसा म्हूण तांकां सांगच्याक मोगाच्या भावा आनी भयणी तसो जेजू देव मनीस जाल्लो आमच्या सांगाता आसा आमच्या घरा आसा आमच्या कुटुंबांत आसा त्या देखून खंयसर बाबा बरी एका मनाचे काळजाची जावन जियेता थंयसर तो जेजू आसा आज थंय जेजू जल्माता परतोनी एका घराच्या पाक्या भितर मोगान जियेतल्या संतोषान जियेतल्या घोव बायलां भुरग्यां मदें थंयसर तो जेजू जियेता एका शेजाऱ्या इश्टा भाशेन इश्टागतेन आमी जियेतना थंयसर तो जेजू जल्माता नाजाल्यार ना तो जल्माना तो आमचे थंय येना तर मोगाच्या भावा आनी भयणी ते जेजूक आमचें जिवीत आमी उक्तें करया आमच्या कुटुंबाचीं दारां बागलां आमी उक्तें करया आमची पावलां आमच्या भाव भयणी थंय शेजाऱ्यां थंय ताका वळखुंच्या उक्तीं करया जेजूचो जल्म आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमचे बोवारी जावच्याक ते जेजू कडेन आमी मागया
तर मनीस जाल्ल्या त्या देवाक आमी मान करतना आमी गीत आमी गावया. ल्हाना बाबा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हाका जेजू म्हजो. ही उतरां आमी गायत आसतना मोगाचे न्हू कंदारा रुपी सांगल्यान सांग बरो आमचो जेजू ह्या दिसांनी खंय आमकां मेळटा, खंय तो जल्माता, कसो आमकां मेळटा हें आमी नियाळ करया आनी असल्या जेजूक आमचे काळजां मनां आमी उक्ती करया मोगाचे न्हू. कोंकणी भक्ती गितां बुकांत पान संको 238 नुई 238. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. रडच्या बाळशाच्या रुदानां तो मेळ्ळो, भुकेल्या बावडां थंय तो दिसतो. सोदून आसता आशेवन आसता बाळूक जेजू म्हाका मेळ्ळो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. आवयच्या मोगाळ काळजांत तो मेळ्ळो, बापायच्या दयाळ मोणांत तो दिसतो. सोदून आसता आशेवन आसता बाळूक जेजू म्हाका मेळ्ळो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. क्रिस्त आमचे थंय नव्यान जल्मोन येता. जेन्ना करो माया मोग फुलोता. क्रिस्त येतलो आमकां मेळटलो जिणे वाटे सांगात दितलो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोसो बाळमोरयेचो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता. भगवंत कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार 3 संगती भगवंत कुटुंबांत हांव हांवें उल्लेख करचो. पयलें जावन आसा भगवंत कुटुंबाच्या ह्या तेगाय जाणांनी जेजू मुरी आनी जुजेन देवाची खुशी केली. देवाची खुशी कितें समजली, देवाच्या खुशयेक तांणी कालती मान घालें. दुसरें भगवंत कुटुंबांतल्या जेजू तावन शिकचें जाल्यार जेजून जबाबदारी कान गेली. जेजू देवळान भायर पडल्या वेळार आमी भायर पडलो म्हणटा तो भायर पडोना, पूण तो देवळान तसो रावल्लो. कित्याक ताका ताची जबाबदारी समजल्ली. म्हज्या बापाच्या घरा आसचें, म्हज्या बापाची खुशी करचें, बापाक हांवें आयकोवचें ही तो समजल्लो आनी त्या देखून आपणाची जबाबदारी पाळच्या खातीर थंयच रावलो. आज तो हर एका भुरग्यांक तांच्या जिवितांत जबाबदारी कान घेवंक एक प्रेरण जावन आसा. जबाबदारेक आनी एक संगती तिसरी ह्या कुटुंबांत हांव आमी समजोवची, आमी जाण जावची.
हर एका आवय बापायक दिसपरतें तांचे जिवितांत तांचे म्हणले एक एंग्जायटी, एक टेंशन, एक वारीस आसा. आतां मुरयेमायक आनी जुजेक एंत आसलें आनी त्या देखून ती पाटींग गेली आनी थंयसर देवळांत आसलेल्या जेजूक विचारलें, कित्याक तुवें आमकां अशें केलें? कित्या खातीर तुवें आमकां अशें केलें? हांव आनी तुजो बाब खंती तुगेन बुडल्या, तुका आमी सोदून आयल्या, पूण तुवें कित्याक अशें केलें? आज आमची मस्त जाणां आवय बापाय भुरग्यां खातीर रडटात आनी सबाज जाणां आवय बापायनी आज विचारचें तेंत सवाल पुताक दुवेक, म्हज्या पुता तुवें कित्याक अशें केलें? म्हज्या दुवे तुवें कित्याक अशें केलें? कित्याक आमचें नांव पाड केलें? कित्याक आमचें मर्याद पाड केली? कित्याक तुवें आयकोनाय? कित्याक तुवें तुज्या कुशे प्रमाणें केलें? आज मस्त बटी भुरग्यांक तांची कुशी तांकां कितें जाय तेंच करूंक पेसाचें हें मस्त बटी आमकां दिसून येता. आज भगिवन कुटुंबाक आमी मान करतना जेजू जल्मोवचे पयलें आमच्या कुटुंबान आनी तो जेजू भगिवन कुटुंबाचो केंद्र व्यक्ती, आमच्या हर एका कुटुंबाचो केंद्र व्यक्ती तो जावन आसा. तो ना जाल्यार आमकां कुटुंब ना, आमची कुटुंबां नात. आनी त्या देखून तो जल्माता आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या कुटुंबांत जल्मोवन आज आमची कुटुंबां ताच्या कुटुंबा बरी भागेवन करूंक आमकां तो प्रेरण जावन आसा. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया. ह्या भगिवन कुटुंबाचेर जुजे, मुरी आनी जेजू ह्या तीन व्यक्तींचेर एक घडी भर आमी नजर घालया. तें कुटाम पवित्र, तें कुटाम भाग्यवंत, कित्याक जेजू थंय आसलो, जेजूक तांणी घेतलो, जेजूक तांणी आमकां दिल्लो आनी त्या देखून हें कुटाम पवित्र भाग्यवंत. आज एक घडी भर आमी आमकांत विचारया, आमच्या हर एका कुटुंबांनी जेजू आसा गी? आमच्या हर एका कुटुंबांत तो जल्मा लागी? आज हर एका कुटुंबांत आमी ताची खुशी आमी करता गी? मुरयेन सांगलें, तो कितें सांगता तें करा. तो कितें, जेजू कितें सांगता, आज आमच्या कुटुंबांत तो आसा गी? आमच्या कुटुंबांनी ताका पयलो मान आसा गी? आज आमच्या मस्त कुटुंबांनी आल्तारिनांत मागण्याची सुवात म्हणले ना, पवित्र पुस्तक वा पवित्र वस्तू कोंत बेंतीन जावं बरो दिसानांत इल्लीशी ग्रेस्त गाय, इल्लेशे शिकाम, इल्लेशे पयशे येत आसतना देव कित्याक, देव खंय आसा, देवान कितें गेलां, असलीं सवालां आमी सबारपटी उडयता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणी, आमचें कुटाम पवित्र, आमचें कुटाम भाग्यवन जाय जाल्यार तो आसा जे, तो ना आमच्या कुटुंबाक अर्थ ना, आमच्या कुटुंबाचो केंद्र तो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, एक घडी भर आमी आमकांत विचारया, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत जेजूक जागो आसा गी? ताका केंद्र जावन आमी घेतला गी? सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 10 आनी 11 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला? तिरासेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडलां? ताका उलो मारतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडलां? कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. कश्टांच्या दिसांनी निवारता. आमच्या कुटुंबांत कश्ट येतना, समस्या येतना, सलवण येतना, मोडच्या स्थितीक पावतना आमचें कुटुंब निवारचें, सांबाळचें तो. आज ताणें जल्मोंक जाय आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबांत ताणें येचें, आमच्या कुटुंबांत ताणें जल्मोंक जाय. आमच्या कुटुंबाचो केंद्र व्यक्ती तो जाय. आनी त्या जेजू सारकें आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमी हर एकल्यानी घेवंक जाय, आवय बापायनी भुरग्यांनी. तवळ आमकांय अधिकारान उलोवंक साध्य आसा. जेजून म्हळें, म्हज्या बापाचें घर आसचें
हांवें तुमी नेनांत गी आमी जबाबदारी पालतना आमकां उलोवंक हक्क आसा आमची जबाबदारी तर मोगा भावां आनी भयणी त्या देवाक उलो मार त्या देवाक तो आयकता ताचे विने आमकां अस्तित्व ना तसो सोमी आमच्या हर एका कुटुंबाचो केंद्र तर तो येवं दी तो जुल्मों दी आमच्या हर एका कुटुंबान आनी त्या सुमयाक उलो मार भावा भयणी उलो मार ताचे विने आमकां अस्तित्व ना ताचे विने आमकां जिवीत ना तरी तुका उलो मार येवंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमच्या सांगाता हें गीत आमी गावया एक चरण आनी एक कोरास आमी गावया उलो मार आमचें अस्तित्व जावन आसच्या त्या देवाक उलो मार आमच्या कश्टांच्या वेळार आमच्या दुखाच्या वेळार उलो मार त्या देवाक आमी हर एक घडी उलो मारचें एक नांव उलो मारची एक सकत आसा जाल्यार तो तर त्या सुमयाक आमी उलो मारया मोगाच्या भावां आनी भयणी Dovia sheet तुमच्या 5 Umilawana Santo Sana Bigavia Uloma Deva tuja uloma Sangata Uloma Deva tuja uloma अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन अस्तित्व सोम्या संपूर्ण जावच्या उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा उलोमा क्रिस्तवांचे अस्तित्व तू या संसारांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमचे अस्तित्व तू सोम्या तुझे विने आमी नाव तू आमचो सर्वस्व आमचो बाबात आमचे फाटींनी तू आमचे बळ तू आमचे अस्तित्व तू सोम्या तरी तुका आमी उलो मारता सुख दुखा कष्टा नष्टा सुख दुखा कष्टा नष्टा देवा तुझ्या उलो तुमार देवा तुझ्या उलो तुमार मोक्षाक शांती मेळच्या कादा मोक्षाक शांती मेळच्या कादा देवा तुझ्या उलो तुमार देवा तुझ्या उलो तुमार उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्व तुझे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा संपूर्ण जावच्या उलोमा संपूर्ण जावच्या उलोमा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो जेजू देवळांत रावल्लो शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटे गायक विस्मीत जाल्ले आज त्यात सोम्याच्या जाणटे गायची उतरां आयकूंक आमी फुडें वेता
तर हे देवाचें उतार आमी स्विकार करूंक येता. सगळें आमी उबे रावया. हे देवाचें उतार परगरतेल्या आमच्या भावा खातीर आमी मागया. त्यात जाणटे कायन ते उतार आमकां परगट करूंक आनी हे उतार स्विकार करच्या आमी अरी एकल्यांनी जानवायन भरच्याक सक्तेन भरच्याक भावार्थान थीर जावच्याक पवित्रत्मेची सकत आमच्या हर एकल्याच्या काळजा मनान देवून दी म्हणून हे देवाचे उतार आयकूंक तयार जावन आमी घावया आनी पवित्रत्म्या उलो मारया आनी ह्या देवाच्या उतराक आमची काळजा मनां आमी मोगाचें उक्ती करया. पवित्रत्म्या रस्तारा हाने कुरपेची मांढरा बोरी काळजा तुजी रस्ता ये कर आमकां तुजी तेंपला दुसरे तू कतर म्हणटा पराकले तू देणे देवाचे वोचे तो केट मोगाचे सरजीवी उजो उत्म्याते गम गम पंचविचरण दावंडयसर आमच्या दुस्माना ती सौकासाय आमच्या दिसा सलच्या कामी वाईटा करपा तू मुखार वोस आमची माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय 9व्या वाक्यातून 12वें वाक्य. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. नीती पासत धगधणे भोगतात ती कितली बागी सर्गींचें रास तांचें. मुजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक धगधणे भोगूंक आनी सर तरेची घडपांकन तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गारासान येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवादिकी ताणें तशें सदक दिल्यांत. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू आमच्या कुटुंबांत जल्मो. जेजू आमच्या कुटुंबांत जल्मो. कित्या खातीर जेजू आमच्या कुटुंबांत जल्मोंक जाय? कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. खंयसर जेजू आसा थंयसर शांती आसा. खंयसर जेजूचें हजरपण आसा थंयसर कुटुंबां शांती समाधानांत आशिर्वादीत जावन आसात. आमच्या कुटुंबांनी आज कितें जालां म्हूण आमी पळोवंक जाल्यार साबार कुटुंबांनी संबंध बिगडला. आर्थीक संकश्ट आसात. थोड्यांक काम ना तर, थोड्यांक बिजनेस बरें ना तर, थोड्यांक पिडेंत आसात तर, थोडीं कुटुंबाची मोगाची मरण पावल्यान आमी खंती बेसारान आसा. विविध सन्निवेशाद्वारे मुझे आनी तुजें समाधान सगळ्यांचें बिगडलां मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी शांती येयचें तर कितें करयेत? आयच्या वर्सा म्हणटा समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटलीं. जेजू देवाचो पूत जावन आसलो. जर तर हांव आनी तुवें समाधान हाडूंक वावर करता तर हांव आनी तुवें देवाचीं भुरगीं जाता. जेजू बरेंच देवाचीं भुरगीं हांव आनी तूं जायचे जाल्यार समाधाना पासत वावर करूंक आमकां आमी गरजेचें मोगाचें न्हू. कंद बेजाराय आमकां हर एकल्यांगी आसा
आनी सांज वंसो अध्याय म्हणटा 16 अध्याय 33 वाक्य म्हणटा संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना खंत बेजाराय म्हाका तुका सगळ्यांक दोस्ता मोगाचें न्हू पूण ह्या संवसाराचेर खंत बेजारायचेर जैत व्हरूंक जाय जाल्यार जेसू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त गरजेचें जावन आसा जोब एक कुटुंबा जिवीत जिवन आसलो तो एक समृद्धीचें जिवन जिवन आसलो ताका भुरगीं आसलीं बायल आसली एक संतोशाचें जिवन जिवन आसलो अकस्मात ताजें आसलें भुरगीं मरतात आसली संपत्ती नाश जावन वता हें हांव तूं सगळ्यांक जाणां सगळें नाश जावन येता आनी थंयवळच्या त्या खंती बेजाराच्या वेळार थंयसर आमी पळयता दोन दृश्टिकोन एक बायलेचें दृश्टिकोन एक जोबाचें दृश्टिकोन पवित्र पुस्तक म्हणटा जोबाच्या पुस्तकान दुसऱ्या अध्यायान 9 आनी 10 वाक्यांत अशें म्हणटा तेन्ना ताच्या बायलेन ताका म्हळें तूं तुज्या प्रामाणीकपणान आनीकय थीर रावताय देवाचेर शिराप घाल आनी मोर पूण ताणें तिका म्हळें तूंय एका मूर्ख स्त्रिये भशेन उलयताय आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो ह्या सगळ्या विघ्नान जोबान आपल्या उतरांनी पाताक केलें ना हांगासर पळया कठीण सन्निवेश त्या कुटुंबांत कठीण मरण आसपास नश्ट सगळ्यांनी इन्सल्ट करचें सगळें कश्ट त्या कुटुंबांत आसात मोगाचें न्हू आनी थंयसर दोन दृश्टिकोन आमी पळयता एक दृश्टिकोन म्हणटा हो देव कितेंच नाका आमकां सगळे कश्टच आमच्या जिवितांत देव नाका आनेक दृश्टिकोन म्हणटा देव आमकां सदांच जाय जे ताका आमी फाटीं उलोवंक नजो ताज्या सांगतपणान आमी जियोंक जाय पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एका सन्निवेशान समस्ये ह्या ताळणी कितें आमी म्हणटा कश्ट दगदग कितें म्हणटा कितले आयल्यारय सर्वेस्पर सोसूंक आमकां सकत दिता थोडे फावटी आमच्या मूर्खपणा वरवीं आमी ते सोसूंक नासतना हाक बाग मारता आनी अन्य देवा फाटल्यान येता ह्या देव ना म्हूण तिरस्कार करता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 10 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळी येवंक ना देव विश्वासी तो आमकां तांके वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिजेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दिता आज आमच्या कुटुंबांनी मस्त समस्या आसूंक पुरो थोड्यांक रावोंक घर ना जर घर आशिल्ल्यांक थंयसर समाधान ना तर आनी थोड्यांक आर्थीक संकश्ट आसा तर घोव बायलां मदें झगडें तर आवय बापाय भुरग्यां मदें झगडें तर भाव भयणी मदें झगडें तर विविध सन्निवेशांनी कश्ट आमकां पळोवंक मेळटात मोगाचें ह्या सर्व कश्टां वयर पवित्र पुस्तक म्हणटा तुका जैत व्हरूंक सर्वेस्पर देव सकत दिता आनी तिजेर जैत कशें व्हरी जाय म्हूण उपाय तुका सांगून दिता तुका कशें तुवें हाचे वयर जैत व्हरी जाय म्हणलो उपाय पवित्र पुस्तक सांगून दिता म्हणून स्पश्टतान हांगासर बरयलां मोगाचें न्हू आनी त्या देखून जोबाक इतले कश्ट येयल्या वेळारय तो देवाक प्रामाणीक जावन रावलो देवा थंय तो रावलो आनी त्या देखून जोबाच्या पुस्तकांत 42 10 वाक्य म्हणटा जोबान आपल्या इश्टां पासत प्रार्थना केल्या उपरांत सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस काय पाटीन दिली सर्वेस्परान ताका आदी आशिल्ल्या त्या प्रास थोड्या मापान दिल्या म्हणटा पवित्र पुस्तक थोड्या मापान दिलें आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांनी जें कितें जोबाच्या कुटुंबांत कश्ट आसल्या तितलें आमच्या आसचें नात कंपॅरेटिवली कंडिशन आसूंक साध्य ना
तरी पूण हांव आनी तूं सर्वेस्पर सुमे जेजू क्रिस्त तो म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जल्मोंक आशिल्ल्या वेळार तो जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या वेळार हांव आनी तूं दोट्ट्यान आशिर्वादीत जातले. हांव दोट्ट्यान आशिर्वादीत जातले मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा हर एकाक एक वेळ आसा. आज थोडीं कुटुंबां रडोन आसूंक पुरो पूण फाल्यां ती हांसतलीं. कित्याक उपदेशक म्हणटा 3ऱ्या अध्यायांत 1 आनी 4 वाक्य अशें म्हणटा हर एका वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा बांदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. आनी 4 वाक्य म्हणटा एक वेळ रडोंक, एक वेळ हांसोंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नासूंक. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत कितें रुदान आसा, कितें कश्ट आसा, कितें दग्ध आसा त्या खातीर रडच्या बदलाक, रुदान करच्या बदलाक सर्वेस्पराचेर विश्वास आवांतून दवरया आनी सांगया आमी परत सर्वेस्परा म्हाका म्हज्या कुटुंबांत हांसोंक दी, म्हज्या कुटुंबांत परत नाचोंक दी. संतोशाचें, उल्हासाचें, उमाळ्याचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत तूं आसा कर सुमया म्हणून आमी सांगया मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत मस्तू विविध कारणां खातीर आमी रुदान कर आसा जावंक पुरो. तरी पूण ह्या रुदान करच्या वेळार आमी कशें स्पंदन करता म्हणलें सवाल. विविध जे कश्ट आसा सोमा ह्या कश्टांक आव्हान तूं कशें स्पंदन करता म्हणलें सवाल. थंयसर 2 संगती आसात. एक रिप्रेशन म्हणटा हांव आनी एक सप्रेशन म्हणटा हांव. रिप्रेशन म्हण इंग्लिशान आमी सांगचें म्हळ्यार आमकां गुत्तू नासतनाच ती दूख अनकॉन्शियस लेवलार ती आमी सगळी विसरोंक पळोवचें. आनी एक कॉन्शियस लेवलार जाणवायन ती दूख हांवें तुवें ती धामून दवरूंक पळोवची. पूण हे दोनूय रिती मोगाचे न्हू. हे दोनूय रिती पलायनवाद म्हणटा हे आमी सांगता थंयसर सुकारी मारन वेस वाड जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा यू हॅव टू एक्सप्रेस, तुवें सांगूंक जाय आनी कन्फेस, तुवें निवेदन करूंक जाय. सांगूंक जाय आमच्या मोगाच्या कडेन म्हजे हे कश्ट आसात, ह्या कश्टांतून म्हाका भायर येवंक जाय आनी निवेदन करूंक जाय सर्वेस्परा लागीं आनी सांगूंक जाय सर्वेस्परा म्हज्या ह्या कश्टांतून म्हाका निवराय म्हणून हांवें तुवें सांगूंक जाय मोगाचें न्हू. त्या खातीर केदाळा हांव आनी तूं सर्वेस्परा मुखार सांगता सर्वेस्परा तूं म्हज्या घरांत हजर जा आनी म्हाका हें शांतीचो कुंवर जावन असो जेजू क्रिस्त म्हज्या कुटुंबांत शांती दिवन दी. तेवळ शांती थंय स्थापन जाता मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत आमी साबार संगती आमी पळयता. केदाळा हांव आनी तूं मौन रावता. कश्ट दग्ध आसतात मौन गुमाटा बरी रावता. आमी चिंचे वेळ गेल्ल्या बरी सोमा जाता म्हणून कांयच सोमा जायना मस्त बोटी मोगाचें न्हू. आनी पळयत पुस्तक जाल्यार सांगता स्पश्ट तरान सांगता किर्तन 33 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा हांव ओगोस्त रावलो तेन्ना विरोन गेली म्हजी हाडां आको दीस आस्कार उस्कार सोडीत आसलो. मस्त जाणां आसा कुटुंबांत असमाधान आसा, ओगोस आसात. ताजे बदलाक हिंगे पिक्चरां वचून पळयतात. थोडे इल्लें ड्रिंक्स मारूंक पुरो, थोडे इल्लें एक्स्ट्रा फ्रेंडशीप करूंक पुरो, थोडे इल्लीं डान्स क्लबाक वचूंक पुरो आनी थोडे कोडे खंयसर वचूंक पुरो. कुटुंबाचें असमाधान आसचें थंयसरच दवरनो, थंयसरच दवरनो ती ओगोस रावून आसात. आनी ह्या वरवीं आमची हाडां आज विरोन गेल्यांत आमचे आस्कार सुस्कार तशेंच सोडून आसा म्हणचें मोगाचें न्हू. किर्तन 33 अध्याय 2 वाक्य म्हणटा हांव मोनो आनी शांत रावलो, व्यर्थ हांव वगो रावलो, म्हजी खंत वाडली. आमी आज कितें करनासा आमकां सामे विसरोंक जाय, म्हाका सामे विसरोंक जाय, तुवें तुका विसरोंक जाय. आज म्हज्या कुटुंबांत कशें आसा ह्या विशयांत हांव आनी तूं कितें करनासा वगोस रावून पलायन वादा घेवन म्हणजे ते थंयसून उरल्या संगतींनी बिजी रावून हांगासर आसचो समस्यो तसोच दवरून आसा ओंगी या त्या समस्ये विशयेन कशें परिहार करचें म्हणल्या विशयांत हांव आनी तूं उलोवन सर्वेस्परा लागीं निवेदन करना, सर्वेस्परा लागीं विनंती करना, ह्या समस्यांतून भायर येवंक हांव आनी तूं पळोवन सांग म्हणलें सवाल.
दुखी भितर मोगाच्या न्हू व्हडली दूख जिवनांत व्हडली दूख घू बैलामध्ये आसचो तो ते बिखंत बेजार म्हळ्यार संबंध बऱ्यांतले तुटुल्लो तो संबंध जावंक पुरो आवय बापायने भुरग्यां मदें तुटुल्लो तो संबंध या पाड जाल्लो तो संबंध भावा भयणी मदें संबंध पाड जाल्ल्या वेळार ती कठीण मनशाक दूख जावन आसा उरल्या सर दुखीचे की हर एका दुखीचे की ही दूख मनशाक सोसूंक तांकां ना आनी हे दूख निवरोवच्या खातीर आमी आनीक वाद या आनीक संगतीक आमकां वचोंक पुरो पूण जर तर एका कुटुंबांत आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें संबंध बरो ना त्या आवय बापायचें काळीज पिंजल्ल्या बरी जावन वता मोगाचें जर तर त्या घोव बायलाचें 12 वर्सां मोग करतात 12 वर्सां सांगाताची येतात 12 वर्सांकार ते पिंजून वता तांची काळजां पिंजून गेल्ल्या बरी जावन आसा थंय भुरग्यांची गत कितें भाव भयणीची गत कितें सगळे कंती बेजाराचे आसल्या सर दुखी बकी वर्थी दूख जावन आसा ही कुटुंबाचे संबंध बिगडन वचो आतां हो संबंध कित्या खातीर हांवें तुवें सोमा करी जाय कित्या खातीर हांवें तुवें शांती समाधानान जिये जाय 3 कारण आसात पयल्या सुवातेर आमी पळयता हो संबंध केदाळा बरो ना गे आमकां आनी देवा मदें एक अडखळ जावन रावता पयत पुस्तक म्हणटा सांज सुवांचें पयलें पत्र 6 अध्याय 20वें वाक्य मोगाच्यान सांगता कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो जर तर म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोवाचो म्हज्या भुरग्याचो म्हज्या आवय बापायचो म्हज्या भावाचो म्हज्या भयणीचो हांव जर तर मोग करिना तर हांव देवा थंय मात्र मोग कर संबंध दवरता म्हळें जाल्यार हांव आनी तूं फटकिरें जावन आसा म्हज्या आनी देवा मदलो संबंध पयस जाता कित्याक मनशा मदें संबंध हांव दवरूंक शकना जाल्यार देवा कडेन कशें मोगाच्यान आमी संबंध दवरूंक शकता पयत पुस्तक म्हणटा इतलें मात्र न्हय खेदाळा हो संबंध बरो ना थवळ तुज्या मागण्याक तुजें जवाब दिवंक एक आडखळ जावन असलो संबंध रावता पयत पुस्तक म्हणटा 6 पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा तेच परी तुमी घोवानो श्री दादल्या प्रास अस्कद म्हणलें मनान दवरून तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया तुमचे सवें एकच जिविताच्या देण्याच्यो साय दैजन्योती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावं खंयची अडखळ आसची ना फळादीक जाय अशें अडखळ खंयची येता केदाळा दादल्या बायलां मदें संबंध बरो ना कितले मागल्यार बायल जर तर दादल्या थंय संबंध बरो ना दादलो तर बायले थंय संबंध बरो ना जर तर आवय बापाय जर तर भुरग्याने संबंध बरो ना भुरग्यांचो जर तर आवय बापाय संबंध बरो ना भाऊ भयणी संबंध बरो ना कितले मागल्यार कित्याक आमकां मेळना म्हळ्यार पयत पुस्तक सांगता हें जावन आसा तुमचे भितर आसचो तो संबंधाचे पाड जाल्ल्या वरें तेच तुमकां अडखळ जावन रावला गंठे कटले तुमी मागोन आसात तरी पूण हें तुमचो संबंध केल्यार बरें करिनात गे थवळ पर्यंत तुमच्या मागण्याक जाप दिवंक जायनातले बरें अडखळ जावन असलें पाड जाल्लो संबंध रावला म्हणटा पयत पुस्तक म्हणटा ह्यो संबंध केदाळा पाड जाता म्हज्यान तुज्या समाधानाक एक शांतीच्या समाधानाच्या जिविताक अडखळ जावन आसा जाकोबाच्या पत्रांत 3 अध्यायान 18वें वाक्य म्हणटा जीं कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बिंवपण नितीवंतपणाचें फळ लवतात केदाळा तूं समाधान सोदून आसाय ती समाधानाचें बिंवतात आनी नितीवंतपणाचें फळ झडतात हांव आनी तूं नितीवंतपण जाय जाल्यार समाधानाचें बिंवपाचें जर तर म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना खंयसर हे समाधानाचें बिंवूंक हांव वचूं खंयसर वचूं मोगाचें न्हू त्या देखून पयत पुस्तकांत सांगच्या प्रमाणे हांवें आनी तुवें समाधानाचें बिंवूंक जाय नितीवंतपण सोडूंक जाय आमच्या मागण्याक फळ येवंक जाय तर संबंध आमचे बरे करया आनी ह्या खातीर कितें करया थोडी मेटां हांव तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें न्हू पयल्या सुवातेर संबंध बरें करी जाल्यार आमी पयलें मॅट काडी जाय कोणें मॅट काडी जाय हांवें आनी तुवें
पयले मॅट काडीसय कित्याक म्हाका देवातय संबंध दवरूंक आसा त्या देखून हांवें म्हज्या मनशांतय संबंध बरो जावंक हांवें आनी तुवें पयले मॅट काडीसय. सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 23 आनी 24 वाक्य म्हणटा देखून तूं वेदे मुखार तुजी खाण एक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगड आसत तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राज जा उपरांत फाटी येवन तुजी काणीक भेटय. त्या देखून आमी मुस्तुबडे मागणें करता. हांवें करता तुवें करता सगळें आमी मागणें करता मोगाचें न्हू. जर तर म्हज्या पयलें मॅट हांव त्या विशयेन राजी संधान जावं काडिना जाल्यार खंयसर म्हजें मागणें फळां बरें जावंक साध्य. आज कुटुंबांनी आमी हाकबाब मारता. कोणी थोडे फावटी मागोवंक सांगतात बिरमोतणी बरें मागतात तीं हांव खाय म्हणून बरें करून मागतात तरी पूण खंयसर गे संबंध त्या कुटुंबान बिगडला जाल्यार तो संबंध बरें करनासतना खंयसर मागल्यार फळ येवचो मोगाचें न्हू. खंयसर फळ येवचो. पळयत पुस्तक त्या खातीर म्हाकान तुका पयलें मॅट काडूंक सांगता. खंयचेंय तुवें करच्या पयलें संबंध बरें करूंक पळय राजी जावंक पळय म्हणून पयलें अवकाश दिता. दुसरें मॅट जावन आसा संबंदांत फूट आयिल्ल्या वेळार आमी तें फेस करीचें म्हणटा. म्हळ्यार आमी तें फूट करी जाय. मुस्तुबडी कारण जाता म्हळ्यार एक संबंध पाड जाल्ल्या वेळार खंयसर सुकारिमान आनी खंयसर कालेंगी करून वता. पयले फावटी तें भे ह्या कुटुंबा जिविताचें भे खंयसर पळयता आमी. आज हांव येवेन पयलेच फावटी तें आमी भे पळयता. देवा थंय ताचे कडेन संबंध पाड जाल्ल्या वेळार तो ती दोगांय लिपोवन रावतात. उत्पत्ती ग्रंथान 3 अध्याय 10वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परा बापान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विण घासलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. आजय तशेंच घडटा आमच्या कुटुंबांनी. आमी अनेक मनशां कोणाचे म्हजे कडेन संबंध बरो ना ताका आमी ताका फेस करणं ताजे सांगाता फूड करणं ते समस्या परिहार करच्या बदलाक आमी आनी एक सायड काडून पयस रावून आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून उडास दवरया म्हाका न्ही तुका ते फेस करूंक कित्याक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां भोगता तिरस्कार आमकां करतीत कोणना या आमकां समे प्रतिरक्षण करच्या खातीर वा आमकां निराधार म्हणल्यार भोगशान भोगता इनसिक्युरिटी फिलींग भोगता वा आमी सलवता म्हणल्या भियान आमी ते कन्फ्रंट कर मुखार रावन कित्याक तें राज जावंक आमी पळयना. त्या खातीर आमकां अडकळ भोगता मोगाचें न्हू. आनी ह्या खातीर म्हाका आनी तुका धैर्य जाय जाय. म्हाका आनी तुका कितें जाय जाय भितर धैर्य जाय जाय. धैर्य तें खंय जावन येता पवित्र आत्म्या द्वारे येता आनी दुसरें मोगा वरवीं येता. कशें पवित्र आत्म्या वरवीं येता म्हूण आमी सगळे जाणां पवित्र आत्म्या आयल्या वेळार आमी धैर्यान भरता. मोगा वरवीं कशें जाता. मोग जर तर म्हाका देवा थंय आसा तस्सो पावता म्हाका ह्या संबंध पाड जाल्ल्या वेळार मुखार वचून तो संबंध फूट करणं समस्या फूट करणं आन्सर करूंक. एक उदाहरण दिता. जर तर एका घरा उजो पेटोवन आसा सगळ्यांनी रावंड उजो पेटला आनी आमच्या मोगाचें भुरगें थंयसर आसा. खंयचो तो आवय खंयचो तो बापय भायर रावन सोबाय पळयत तक्षण हांव तो धांवता आनी त्या भुरग्याक थंय तावन हाडून येता. आमचो जीव आमी रिस्केर घालता आनी खंयचेंय त्या उज्याक जावं दी मरणाक जावं दी भियेन आसतना हांव आनी तो भुरग्याक तें भायर हाडून येता. जर तर म्हाका आनी तुका देवाचेर विशेश तरेचो मोग आसा जाल्यार ह्या देवा थंय आसच्या मोगा खातीर हांव कोणा खातीर खंयसर जाल्यार फूड करणं हांव तो समस्या परिहार करूंक पळयता. सांबावलान तिमोथेकारांक बरयल्या 2 पत्रांत 1 अध्याय 7वें वाक्य अशें म्हणटा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. म्हाका आनी तुका असो आत्मो मोगाचो न्हू धैर्यात एक आत्मो. जर तर हांवें तुवें तें फूड करूंक जाय म्हाका आनी तुका जाणवाय जाय. कित्याक जाणवाय जाय खंयच्या वेळार उलय जाय कशें उलय जाय कितें उलय जाय म्हणलें जाणवायन अशें उलयल्यार परत्यान संबंध बिगाडटा. त्या देखून म्हाका आनी तुका कितें जाय धैर्य आवटो जाणवाय जाय.
पयत पुस्तक म्हणटा सान जाकोबाच्या पयल्या अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा कोणाक जाणवेना जाल्यार सर्वेस्परा लागीं विचारून दी देव ताका उपगन आसतना उदारपणी ताका जाणवाय दिता म्हणटा मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी आमच्या जिवितांत धैर्यान मॅट काडया. तिसरें जावन आसा हांवें पयलें मॅट काडचें. दुसरें समजसो फूड करचें. कितें समज आसा तो फूड करया. तिसरें म्हजी सूख कितें तूं म्हणलें पळोवचें. आमकां केदाळे आनेकल्याचें सूख दिसता पूण पयत पुस्तक म्हणटा संबंद जर तर उपाय तुका पयत पुस्तक सांगता बरो जाय जाल्यार पयल्या स्वता तुवें पळय जाय खंय या तूं हांव सुकोवन पडला म्हणलें पळय जाय. त्या खातीर पयत पुस्तक आमकां सांगता मोगाचें न्हू खंयसर हांवान तूं सुकोवन पडल्या त्या विशयंत आमी पळोवंक जाय. आनी जे पयत पुस्तकान पळयता हांव आनेकल्याच्या दोळ्यांत आसचें आडें काडचें पयलें किसर काडचें पयलें म्हज्या दोळ्यांत आसचें आडें हांवें नीव रावंक जाय. थंयकर हांवें खंयसर सूख केल्या ह्या विशयंत हांवें तुवें गमान दिवंक जाय. तेच प्रमाणे आमी म्हणटा नाल गिद्दवनिगे जगळविल्ला म्हणून म्हळ्यार बरें कन्न स्पश्ट कन्न आमी उलयल्ल्या वेळार आमकां थंयसर जगणें आसना आनी खंयसर आमचें सूख आसा त्या विशयंत आमी चिंता पडटाय जाय. पयत पुस्तकांत आमी पळयता म्हणण्याच्या 13व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा हंकारा वरवीं फकत झगडे उपजातात पूण भूत घेतिल्ल्या कडेन आसा जाणवाय. आमी जाणवायन हंकार नासतना जियेल्ल्या वेळार राज संधान करूंक आमकां मस्तो सुलभ जाता. साम घरा वचून वाचया 7वो अध्याय 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यांत आमी ओडलो जेजून सांगलें तें उतार तुज्या दोळ्यांत आसचें आडें पयलें काड आनेकल्याच्या दोळ्यांत किसर आसचें काडच्या बसत. चवथें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमचे कडेन संबंद पाड जाल्ल्या व्यक्तीच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें समजचो म्हणलें पळय जाय. तो मनीस एक तरान वर्तन करता जाल्यार ताच्या जिवितांत थोडी घडितां घडल्यांत आनी तो सायकोलॉजिकली वीक जाला त्या देखून तो म्हाका अशें करनासा ताच्या दृश्टिकोनांत हांवें पळोवंक जाय. 5वें जावन आसा सत जाणटी काय सांगूंक मस्तपटी आमकां कळटा आमी सूख ना म्हणून पुरो तो 100% सूख भोगला म्हणून पुरो सूख म्हणून जावंक पुरो तरी पूण तें कितें सूख म्हणून सांगूंक जाय पळय तें जाणवायेन आमी सांगाचें. वट्टारे वचून तुवें सूख केलें म्हणून टक्का आवट जातात. पयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 12 अध्याय 18 वाक्य म्हणटा चिंते नासतना उलयलीं उतरां तालवारी बरी गाय करतात पूण बुदवोन मनशांची जीब गाय बरें करतात. आमी सांगचें मस्तपटी आनेकल्यान सूख जाल्या वेळार डबा 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 करें तुजें ती सूख ती बड 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 उलयल्यार आणकी संबंद पाड जाता. चिक्के चिंतून हांवें थंय उलय जाय. तें कशें एक बऱ्या रितीन वर्तन करून सांगल्या वेळार मात्र तें तांकां समजून तें सोमा वाटेक येवंक साध्य आसा. एफेसकारांक बरयल्या 4थ्या अध्यायान 29वें वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया अशें आयकल्ल्यांक तें बरें पडटलें. त्या देखून तुमी 100% समज जावंक पुरो तरी पूण आनेकल्याक सूख केल्ल्या मनशाक सांगतना बरें करन अर्थ करन सांगचे बरी आमी सांगया. सोबें समस्या कितें म्हणलें पळयचे शिवाय व्यक्तीक दुसोवचें न्ही. खंयसर आमचे संबंद पाड जावं कितें समस्या आसा त्या समस्या परिहार करूंक पळयचे शिवाय व्यक्तीक दुसोवंक गेलें जाल्यार थंयसर संबंद बरो जावंक साध्य ना. 7वें आमचें दृश्टिकोन म्हणजे फोकस राज्य करचे शिवाय इन्सल्ट करचें न्ही. आमचे खंयसर समस्या तो परिहार करून खंयसर आमी तें राज्य करूंक पळयचे शिवाय आमचो उद्देश न्ही आनेकल्याक इन्सल्ट करूंक. आज मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवा लागीं आराधना करता आसतना मागया स्वामी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड काळोखांत जियेतल्या आमच्या कुटुंबाक स्वामी जेजू तांच्या कुटुंबांनी जल्मोवन दी. सर तरेच्या समस्या संबंध खंयसर पाड जाला थंयसर संबंध त्या कुटुंबाचो बरो जावं दी. खंयसर आर्थीक अडचणी आसा ती सगळी आर्थीक अडचणी सर्वेस्पर देव निवरावन दी.
खंयसर पिडा शिडा आसा ती सगळी पिडा शिडा सर्वेस्पर देव निवरावन दी म्हाका आनी तुका समाधानाचे हातारां करून दी आनी आमकां हर एकल्याच्या गटमांनी समाधान संतोश त्या जेजू क्रिस्ताच्या ह्या जल्मा दिवस आचरण करच्या संदर्भार हर एका कुटुंबांनी समाधान म्हणलें स्थापन जावन दी आमकां आजच्या समस्याचे हर एक ताच्यो अडखळ्यो जेजूच्या नांवान आतां मोडून वचून दिता सर्वेस्पराच्या नांवान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्याच पवित्र नांवा वरवीं शांतीचो कुवार जावन आसता त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत ह्या घडयेंत आयच्या दिसांत सगळें समाधानाचें वातावरण शांतीचें वातावरण समृद्धीचें वातावरण भलायकेचें वातावरण खुशी संतोशाचें नाशाचें वातावरण सृश्टी जावन दी म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं आव्हान तूं कळमीत नासतना ह्या घडयेंत मागया आमेन. Let us surrender ourselves unto the mighty Lord. Let us welcome Jesus in our midst. Let us welcome Jesus in our families. Let us welcome Jesus in our hearts. The word of God says, when we follow the word of God, the Lord will come and dwell among us. Let us invite the Lord in all our problems. Let us invite the Lord in all the good things that the Lord has done for us. Let us thank the Lord. Especially let us surrender all our intentions, prayers for healing, prayers for solution for different problems, prayers for direction. Let us also surrender ourselves to receive the peace of Christ, to be able to receive the Lord with our whole heart and to welcome the Lord in our midst. Tobia Shitin Pan Sankodha. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ
Alleluia, 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 Hosanna, Alleluia, 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 Anna, Alleluia, Alleluia, Alleluia. I see the Lord blessing each one of us. The Lord is giving peace in the families. I see few specific healings that the Lord is doing today. Somebody who has an issue with the jaw and is praying for a healing today is going to receive their healing, and the Lord is showing that the Lord will bless and heal the jaw related problem. The Lord is also bringing the sugar which is not stable in someone's body who has diabetes. The Lord is granting them the stability in sugar and granting them the healing. The Lord is also showing the children are going to be blessed. The Lord is showing few children who are not listening to their parents and are having wrong habits. The Lord is granting them emotional and spiritual healing, and the Lord is going to change them soon in the coming months. The Lord is also showing people who are addicted to different kinds of addictions. Today their addictions are being broken. I see specifically with respect to addiction, with respect to alcohol is being broken right now. The Lord is also showing to individuals who are in the hospital receiving their healing. The Lord is today calling young people to take care of their parents and elders in the family. The Lord is telling few blockages for your blessings are due to not obeying the word of the Lord, and when you take care of the elders, the Lord will deliver you and grant you the blessing. I also see deliverance taking place in the lives of many individuals, and from today they will experience a breakthrough, and few will receive a financial blessing, and people who are praying for different intentions, the Lord is blessing them and they are receiving their deliverance. आराधने 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 अप्पा आराधने यीशुवे आराधने आत्मने आराधने ಉಸಿರಿರುವಾಗಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समाधान हाडूंक वावुरतात ती बागी आमी हर एकल्यानी आमच्या आमच्या कुटुंबांनी आनी इतर कुटुंबांनी समाधान हाडूंक वावरूंक आसा, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आसा. तर ह्या घडये सकट आमी दिंबी घालया. आमचें कुटुंब आनी प्रत्येक जावन हर एका कुटुंबाक त्या सोमयाच्या पांयतळा ह्या घडये आमी समर्पण करया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, दादल्या आनी स्त्रियेन लग्नाच्या दिसा केल्ली ती बासोवणी मोरापर्यंत जियोंक तांच्या मतीक उजवाड दिवंक सोमया कडेन आमी तांचे खातीर मागया. लग्नात जिवीत सफळ जावन देवान दिल्ल्या ती भुरगीं बाळां, त्या आवय बापायची जबाबदारी तांकां आसा. ती मोरा पर्यंत प्रायवंत आसतना मोरा पर्यंत भुरग्या बाळांक जबाबदारी आसा. तांकां विधेय जावचें, तांचें जतन करचें, तांचो मोग करचें, तांकां संतोश दिवची. तर आज मोगाल भवन आनी भयणीनो,
आमचे हर एका कुटुंबां सुमयाच्या पांतळा मेडया ताचे जल्म आमच्या हर एका कुटुंबांनी जाय हर एका कुटुंबांनी ताणें वस्ती करूंक जाय देखून आमचे हर एक कुटुंबां ताच्या पांतळा समर्पण करया जे कुटुंबांनी कितें उणें पडलां सोडून आसा त्या हर एका कुटुंबांक समस्या भरीत कुटुंबांक सुमयाच्या पांतळा मेडया आनी विशेष तरान पवित्र आत्म्याची मजत करपा ह्या हर एका कुटुंबांनी वाळोवन दी जेजू तो बाळोक जेजू हर एक कुटुंब पवित्र करून दी ताच्या हजरपणा वरवीं हर एक कुटुंब भाग्यवान जावं दी हर एका कुटुंबाच्या सान्यांनी तांची जबाबदारी समजून जियोवच्याक आनी अशें जेजूच्या जल्माचे फेस्त समाधानाचे संतोषाचे हर एका कुटुंबाक जावं दी आनी सुमयाचो जल्म हर एका कुटुंबांत जावं दी म्हणून आमी आशेन ह्या घडये आमी मागया मगत सकट आमचे दोळे आमी दांबया आमचे दोनी हात पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय ह्या घडये आमी उबारून धरया हर एक कुटुंब सुमयाच्या पांतळा मेडया प्रत्येक जण आमची कुटुंबां गांवांत तशें परगांवांत आसल्या कुटुंबांतल्या ल्हाना व्हडांक हर एकल्याक सुमयाच्या पांतळा मेडया आनी आमी हांगासर आसल्लीं विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनांनी भागीदार जावचे आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांतळा आरतना प्रत्येक जण आमच्या मतीक येवच्या कश्टांक परिस्थिती वळख जाल्ल्या मोर्च्या पावंडाक पावल्या प्रत्येक जण जे खंयच्या काजारी जोड्या मध्ये प्रत्येक जण थरण्या जोड्या मध्ये समाधान ना संतोष ना एकवट ना तांचे मध्ये मोर्च्या परिस्थिती पावल्या त्या जोड्यांक तसल्या जोड्यांक सुमयेच्या पांतळा आमी ह्या घडये समर्पण करया मगचेनो तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण ह्या दिसांनी लग्न जावच्या हर एका त्या तरण्या तारुण जोड्याक सुमयेच्या पांतळा मेडया तांचे कुटुंब जिवीत तांणी सुरवात करतना जेजू तांच्या काजारी जिवितान कुटुंबां जिवितान प्रवेश जावन दी जल्मोवन दी आनी तो जेजू सदांच तांचे सांगता वस्ती करून दी सुमयाचे हजरपण तांचे सांगता हर एक घडये आसून दी म्हणून ह्या दिसांनी लग्न बांदान एकवटच्या त्या जोड्यांक सुमयेच्या पांतळा मियान ह्या घडये आमी समर्पण करया तांचे सगळ्यांचे आमची कुटुंबां आमकां मती घेवच्या हर एका कुटुंबाक सुमयेच्या पांतळा समर्पण करून ह्या घडये आमी मागया मगचेनो मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपा हर एका कुटुंबांनी वालच्या खातीर हर एक कुटुंब सुमयाचे फाळणे जावच्या खातीर तो मोग सुमयेचे समाधान शांती अनुभव करून सुमयाची हातेरां जावन अत्यंत बरेपण हर एका कुटुंबांत परगट जावच्या खातीर सुमयाक साक्ष जावन रावच्या खातीर ह्या घडये हर एका कुटुंबाक आमी अभिषेक करूं अभिषेक करच्या खातीर त्याचो सुमया कडेन आमी मागया ताच्या पवित्र आत्म्याक हर एका कुटुंबाचेर वचच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मगचेनो पवित्रत्म्या देवोनिये मोचेतय तो रबोगे o so Come Holy Spirit, come. Anoint our families. Anoint our families. We surrender all the families into your hands. Touch them, bless them. Anoint with your Spirit. Anoint with your power. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Come. Come, Holy Spirit. Come. Jesus, dar तुझ्या आत्म्याक दर तुझ्या हातम्याक हर एका कुटुंबाच्या सान्याचे हर एक मौन काळीज उगडच्या खातीर तांची जबाबदारी समजोवच्या तांणी गेल्ली बसवणी उडासा करच्या आनी त्या मारिफात हर एका कुटुंबाक तुवें हाडले शांती समाधान राज जावच्या खातीर ह्या नाताला फेस्ताचो संतोष हर एका कुटुंबांनी भोगच्या हर एक कुटुंब आशीर्वादीत कर पवित्र कर भाग्यवान कर हर एक कुटुंब भाग्यवान कर Jesus, touch and anoint all the family. हर एक कुटुंब आपोर सुमिया या घडी हर एक कुटुंबाक अभिषेक सुमिया तुझी सकत करपा वळून दी हर एक कुटुंबाना अनुभव करच्या तुका सुमिया ये सुमिया हर एक कुटुंबाक घे आपोर सुमिया हर एक कुटुंबाक वस्ती कर सुमिया हर एक कुटुंबात वस्ती कर सुमिया हर एक कुटुंब तुझे सुमिया वस्ती कर सुमिया तुझ्या जन्माचे में संतोषाचे समाधानाचे जाऊन दे सुमिया Come Holy Spirit anoint each and every family पवित्र में दार सुमिया अभिषेक सुमिया Hallelujah thank you Jesus praise you Jesus adore you Jesus thank you Lord thank you for the gift of all the family thank you Jesus thank you for the gift of our own family thank you for all the blessings thank you for being with us Jesus thank you
उपलब्ध कर सुनिया नमान कर सुनिया हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भाऊन आणि बहिणीनो सोमियाचे आशीर्वाद आम्ही सोडूंक येता तर आमचेर ह्या आराधनांत भागीदार जाल्ल्या हर एकल्याचेर विविध माध्यमां मारिपात घरांत हावन परगांवांत हावन गांवांत तशें परगांवांत आसल्या हर एकल्याचेर कोणें आमचे लागीं मागून सांगल्या तांचेर आमच्या देशेचेर आमच्या गवळी बापांचेर आमच्या याजकांचेर आमच्या धार्मीक भाव भयणीचेर आमच्या भावार्थी भाव भयणीचेर हर एका कुटुंबाचेर सोम्याचे आशिर्वाद दिवचे खातीर मागया आमच्या ह्या मंगळूर शहराचेर आमच्या राज्याचेर विशेश तरान सोम्याचे बेसांव दिवचे खातीर संबंदीत मनशांची मनां काळजां उगडच्या खातीर हे आशिर्वाद आधारो म्हणून आमी मागया आनी हे आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येत्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्तांक नामान करुया पुर्विल्ल्या त्या रुपा पोला Padaria Salvon vecha Astutvisya Bhavartache Bhaktivya Sase Bapa Kashes Puta Ullasani Stutisa Sita tu kadokaicha spirita sama sami navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विची साक्रामेंत घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफल सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Hallelujah, 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 hallelujah.